मिडियाच्या खबरचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेसीच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांक घेनासतना स्क्रीनिंग समितीन घेतली बसका. सुत्रां सांगतात 2 मोन्सेरात आनी 3 आलेमावाच्या फावरात चल्ला हायकमांडाचो विचार. जानेवारीच्या निमण्या सप्तकात निर्णय. नामनेचो संगीतकार एंथनी गोन्साल्विसाक सिने मळावेल्या म्हालगड्यांनी ओपली आर्गां. निमणे संस्कार आयतारा. हायकोर्टान नाका म्हणला आसतना शाळांच्या शिक्षणीक माध्यम बदलपी 105 शाळांक शिक्षण खात्यान काडल्यो कारणां दाखय नोटीशी. 31 जानेवारी मेरेन करतले कारवाय. सरकाराचे हायकोर्टाक उतर. मिडिया आनी वेंचणूक अधिकाऱ्यांमदीं पेटले. वेंचणूक अधिकारी मिडिया मुखार तोंड उगडूंक ना तयार. पत्रकार आवाज काडीत म्हणून पयलींच दवरलो पुलीस बंदोबस्त. विशय वतलो संपादकां मेरेन. आनी खेळा धोरणांतले कोफुजांव अजूनय सुटला म्हणपा विशयी दुबाव. फाटल्या ऑगस्टात धोरणांत थारायल्ल्यो दुरुस्त्यो अजूनय शिक्षण मंडळांत लावना चाली. प्रुडंटाचो रिपोर्ट. आता खबर विस्तारान. काँग्रेसीच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांक घेनासतनाच स्क्रीनिंग समितीन बिरेस्तारा दिल्ली बसका घेतली. दिल्लीतले सूत्र सांगतात हायकमांड विचार करता त्या प्रमाण मोन्सेराताक सांताक्रूज आनी ताळगांवां चान्स पडपाची चिन्ह आसात. जाल्यार युरी सोडून उरिल्ल्या 3 आलेमावांक नावेले, बाणावले आनी कुंकळे मेळपाक शकता. जानेवारीच्या निमण्या सप्तकात समितीच्या फुडल्या बसकेत हाजेर कितें तें थारतलें. छाननी समितीची एक बसका बिरेस्तारा दिल्ली जाली. समितीचे अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडीस, गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार, सुधाकर रेड्डी आनी हेर फुडारी ह्या बसकेक आसले. गोंयच्या तिकेटी विशीं ह्या बसकेत चर्चा जाली. नांव उक्तें ना करपाच्या अटीर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ही माहिती दिली. बाबूश आनी जेनिफराक तिकेट मेळूं येता. 3 आलेमावांक तिकेटी, युरीक तिकेट ना. एका मंत्र्याच्या चल्याक तिकेट मेळपाची शक्यता ना. काँग्रेसच्या 20 उमेदवारांची नांवां जानेवारीच्या निमण्या सप्तकाक जाहीर जातली अशें दिल्लीतल्या सुत्रांनी सांगलें. 34 उमेदवारांची यादी तयार जाल्या. ताका लागून राष्ट्रवादी काँग्रेसीक 6 परस चड सुवाती मेळप शक्य ना. जानेवारीच्या निमण्या सप्तकात जावपी बसके विशीं विचारले तेन्ना प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान सांगलें स्क्रीनिंग कमिटी मीटिंग 24 किंवा 25 तारखेक. 30th इज इलेक्शन इन पंजाब. वेराज आमचे इलेक्शन आसा 1 म्हयन्यान आसा. सो हरी सामकी गडबड आसना न्ही. हय. बिकॉज अवर ऑल लीडर टॉप लीडर्स आर एंगेज्ड इन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश इलेक्शन, उत्तराखंड इलेक्शन. त्यामुळे दिस हॅज बीन पोस्टपोन्ड टू 26 and 24. Now it may take place or it may be 26. पक्षांत बंडखोरी जावची न्ही म्हूण फातोड्डेचो उमेदवार फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकांत जाहीर करपाचें थारलां. मांद्रे आनी दिवचलच्या उमेदवारी विशीं कांयच निर्णय जावंक ना. विजय पे खोताची तिकेट नक्की जाल्या अशें तांच्या गोपांतल्यान लोक सांगतात. काणकोणचे गणित संजय बांदेकार आनी विजय पे खोत एकठांय. सांताक्रूज तिकेटीचें आस्वासन मेळिल्ल्यान बाबूश ओग्गी. विजय पे खोता फाटल्यान मुख्यमंत्री. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. नामनेचो गोंयचो संगीतकार एंथनी गोन्साल्वीस संवसाराक अंतरलो. 85 वर्साच्या एंथनीक बुधवारा मरण आयलें. फाटल्या कांय म्हयन्यां तो दुयेंत आशिल्लो. ताचेर मेडिकलांत उपचार चलताले. माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वीस म्हणून फामाद जाल्लो एंथनी सिने आनी संगीताच्या मळार अमर उरतलो. बिरेस्तारा सिने मळावेल्या म्हालगड्यांनी ताका आर्गां ओंपलीं. नामनेचे गोंयकार संगीतकार एंथनी गोन्साल्वीस बुधवारा सोंपले. 85 वर्सांचे एंथनी फाटले कांय दीस जीएमसीत उपचार घेताले. तांच्या कुडीर निमणे संस्कार आयतारा करतले. तांचे फाटल्यान लक्ष्मी ही चली आनी किरण हो चलो आसा. एंथनी गोन्साल्विसाचो जल्म माजोर्डा गांवांत जाल्लो. पाश्चात्य संगीता बरोबरच तांणी हिंदी शास्त्रीय संगीताचो अभ्यास केल्लो. संगीताचे मुळावें शिक्षण तांणी आपल्या बापाय कडल्यानूच घेतिल्लें. फॅमिलीक ताणें जायतो आदार दिलो. सगळी फॅमिली जायते ताणें बरें म्युजिशियन केलें. बॉम्बे वचून आनी जायते ते म्युजीक डायरेक्टर पासून जाली आनी तें बरें तेजें काम आयज पासून सगळें ते वाखणटात ताजें. He was unhappy, depressed because he felt his work was not recognized.
good. He used to share all his thoughts with me and all his pain, suffering, happiness, everything. And now lately he got some awards. He was very happy and his work was being recognized a lot nowadays. He was very happy last 5-6 years. देखिए एंथनी साहब जो हैं हमारे, इनसे मैंने वायलिन के कंप्लीट टेक्निक ऑफ वायलिन ये मैंने एंथनी गोंसाल्विस साहब से सीखा और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया कि मैं क्या तारीफ करूँ। और मुझे उन्होंने सबसे जो बड़ी बात है इसके अंदर, हमारे संगीत में एक चीज़ होती है कि हमारे संगीत में हमारे गुरु कभी पैसे लेते नहीं। तो उन्होंने बिना कुछ उसके मतलब मुझे बोला कि तुम्हारा गोइंग ठीक नहीं है, तुम्हारा फिंगरिंग ठीक नहीं है, उसको तुम प्रैक्टिस करो। और मुझे उन्होंने 3 साल लगातार उनके घर पर मैं जाता था, उनकी तारीफ क्या करूँ। और वो लोगों के लिए नहीं है लेकिन हमारे लिए तो हमेशा हमारे उनका मतलब उनका साया हमारे सर पर रहेगा। एंथनी बाब जो आसा तो संगीतातलो संत, सेंट, इज रियली सेंट ऑफ म्युझिक असताना त्याचे कोण एप्रिशिएशन करना। तो येदो व्हडलो मनीस, पण गेली 30 वर्सां तो गोंयांत रावतालो। म्हज्या हिशोबाने त्याची मात पसून कोणी वासपूस घेतली ना आणि ही खंत ताका सदांच त्याच्या काळजांत आसताली की ह्याचे अरेंजींग आणि बॅकग्राऊंड म्युझिक हाका लागून ह्या मनशाने संगीतकाराक व्हडलो केलो। गोव्याच्या कॅथलिक कलाकारांना म्युझिशियन म्हणून इकडचे लोक म्हणजे इकडचे जे म्युझिक डायरेक्टर जे कोण त्या काळचे होते, नौशाद म्हणा किंवा मदन मोहन म्हणा किंवा आणखी जे कोण होते, ते गोव्याच्या ह्या जे व्हायलिन, विशेषतः व्हायलिन वादक जे होते त्यांना ते घेणं जास्ती त्यांना बरं वाटतं, कारण ते चुका करत नसत। प्रुडंट मीडिया खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस। हायकोर्टान नाका म्हणला असताना शाळांच्या शैक्षणिक माध्यम बदलपी 105 शाळांक शिक्षण खात्यान कारणां दाखय नोटीशी काढल्यात। 31 जानेवारी मेरेन तांचेर कितें ती कारवाय जातली अशें उतर सरकारान बिरेस्तारा हायकोर्टाक दिलें। हायकोर्टान फर्मान काडिल्ल्यान शिक्षण संचालकाक सगळे डॉक्युमेंट घेवन कोर्टांत येवचो पडलो। सरकार आनी शिक्षण खात्या आड अवमान याचिकेचेर सध्या हायकोर्ट सुनावणी घेता। सरकाराच्या माध्यम बदलाच्या निर्णया आड हायकोर्टात पालक आणि शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णीन घाल्ले आव्हान अर्ज आणि अवमान याचिका बिरेस्तारा खंडपीठा सामकार सुनावणेक आयल्यो। शिक्षण संचालक अनिल पवार हे सुनावणेक आशिल्लो। सगळे डॉक्युमेंट घेवन हायकोर्टांत हजर रावपाचो आदेश कोर्टान शिक्षण संचालकाक दिल्लो। शिक्षण संचालका खातीर ॲडव्होकेट जनरल सुबोध कंटकान युक्तिवाद केलो तो असो। ॲडव्होकेट जनरल म्हणटा, माध्यम बदलिल्ल्या 105 मुळाव्या शाळांक कारणां दाखया नोटीशी। गोंय शिक्षण कायदो आनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो अवमान केला म्हूण काडल्यो नोटीशी। 15 दिसां भितर मागल्या स्कुलां कडल्यान जाप। 31 मार्चा मेरेन सरकार करतले स्कुलांचेर कारवाय। आदेश पाळूंक ना ही चूक घडल्या, मुद्दाम केल्लो अवमान न्हय। शिक्षण संचालकान कोर्टाचो आदेश मोडला हे दाखोवपी नोंद खंयच ना। स्कुलांनीच कोर्टाचो आदेश मोडला। संचालकाक सगळ्या एडीआय कडल्यान 26 डिसेंबर मेरेन मेळिल्लो अहवाल। दुसरे वटेन आदोगाद आत्माराम नाडकर्णीन याचिकादारां वटेन युक्तिवाद केलो तो असो। याचिकादाराच्या वकिलाचो युक्तिवाद, पालकांनी माध्यम थारयला ही निव्वळ नाटकां, माध्यम बदलपाचें पयलींच थारिल्लें। परिपत्रकाचेर कोर्टाची स्थगिती आसा हें खबर आसतनाय स्कुलांनी मेळिल्लें अनुदान उजार केलें। बाबा सुमची कागाळ यत्नात शिक्षण संचालकान चौकशी करपाची गरज आशिल्ली। आज डायोसेसन मंडळा खाला आशिल्ल्या 2 संस्थांक कोर्टाच्या स्थगितीची कल्पना आशिल्ली। सरकाराच्या माध्यम बदल निर्णयाक आव्हान दिवपी पालकांच्या याचिकाचेर फाटले कांय म्हयने हायकोर्टात सुरू आशिल्लो युक्तिवाद शुक्रारा सोंपपाची शक्यताय आसा। हायकोर्टांतल्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।